नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. गोंय सरकार म्हादय बचाव अभियान सुप्रीम कोर्टात कर्नाटका आड घालतले वेगवेगळी अपील. सरकार अभियानाची स्ट्रॅटेजीक बसका. गोंयच्या वनपालाची कर्नाटकाक नोटीस. फाल्यां गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्लीत. आमदारांक गाडयेक लावन आता विधानसभेचे दोनूच स्टिकर मारून मिरोवपी 41व्या एक्स्ट्रा आमदाराचे प्रकार बंद करूंक एडवायझरी समितीचो निर्णय. पियर्ड बर्जर बेकर कंपनीच्या केमिकल प्रोसेसिंग युनिटाक मोठो उजो. केमिकल घेवन आयिल्लो ट्रकूय आडकून जळो. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला म्हणून दुबाव. गोंयभरच्यान 25 वयर फायर ब्रिगेडी. मॉस्को गोवा फ्लायटीत बॉम्ब थ्रेट. गुजराताचे जामनगरात इमर्जन्सी लँडिंग. एनएसजीन तपासली. दुबावीत कांयच ना. मंगळारा दनपारां फ्लायट दाबोळे. सुरक्षा बंदोबस्त खर. पयशांक लागून पर्यटन खात्याच्या 2 म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे काम मंदावलां. फार्मागुडयेर अकादमी, पाट्यार कन्व्हेन्शन सेंटर. टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत फंडिंगाचो इश्यू. गोवा बोर्डाच्या 10वी आनी 12वीचे दुसऱ्या टर्माचे वेळापत्रक जाहीर. 10वीची परीक्षा 1 एप्रिलाक, 12वीची 15 मार्चाक सुरू. पहिल्या दुसऱ्या टर्माचे मार्क एकठांय करून निकाल. दाबोळीच्यो थोड्यो गजाली मोपा एअरपोर्टार चालीक. टुरिस्ट वाडटा. जीएमआरा कडेन मागला एक्शन प्लान. पर्यटन आनी येरादारी मंत्र्याबरोबर मुख्यमंत्र्यान घेतलो रिव्ह्यू. गोवा मायल्साची टॅक्सी. गोवा टॅक्सी ॲपा परस सवाय. येरादारी मंत्रीच सांगता 4000च्या जाग्यार 2500 पडपाचे. रोहन म्हणटा मोपा एअरपोर्टार गोवा टॅक्सी, गोवा मायल्स कदंबाचो पर्याय. शारिरीक भलायके परस मानसीक भलायकी म्हत्वाची. भुरग्यां सयत पालकांकूय कावन्सिलिंग गरजेचें. विभक्त घराबे वाडिल्ल्यान जाणट्याचो आदार उणे. मुख्यमंत्री उलयलो. आणि सरकार उतराक सेरतना आदी साखर कारखानो बंद. शेतकारांची भरपायूय बंद. उस्कार पावले विजया कडेन. विजय म्हणटा संजीवनीचे जमनीचे वाटे घालप चल्लां. विधानसभेत काडटा. खबरो विस्तारान. गोंय सरकार आनी म्हादय बचाव अभियान सुप्रीम कोर्टात कर्नाटका आड वेगवेगळी अपील घालतले. कर्नाटकान म्हादयचेर कसलेंच बांदकाम करचें ना म्हणून उतर दिल्ल्यान अभियानाची आदली याचिका सुप्रीम कोर्टान मेकळी केल्ली. ते फाटभुंयेर नवी अपील. सरकारा बरोबर अभियानाच्या फुडाऱ्यांची स्ट्रॅटेजीक बसका जाली. इतले मजगतीं गोंयच्या वनपालान कर्नाटकाक प्रकल्पा विशीं नोटीस काडली. फाल्यां मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षते खाला शिष्टमंडळ दिल्लीत अमित शाह मेळटले. आमचो तो अपिलाक वचपाक एप्लिकेशन जे आसा ते आमचे की स्टे मेळपाक जाय. म्हणजे जे कर्नाटक सरकार कितें काम करता जावं करपाचें आसा हाचेर स्टे मेळपाक जाय म्हणून हें एप्लिकेशन आमी फायल करतले. ह्या विका भितर आमी ते फायल करतले. आमचे रेडी जाल्ले आसा. फक्त ते फायनलायज जावपाचें उरता आनी फायनल जाल्या उपरांत ते ह्या विकाच्या एंडाक आमी फायल करतले. आमी तांकां सांगलें की ते फुडें वचपाचें आनी आमचो तांकां फूल सपोर्ट आसा. तेंची एक ऑलरेडी केस आसा पयलींची म्हादय बचाव अभियान ती चालूच उरतली न्हू. तांणी पयली केस जाल्ली फायल ती तांची डिस्पोज जाल्ली आसा. तातूंत कर्नाटकान स्टेटमेंट केल्लो की ते कन्स्ट्रक्शन करचें ना म्हणून. सो त्या संबंधी म्हाका दिसता ते एक सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन फायल करता. सरकार कशा पद्दतीन ह्या प्रश्ना कडेन पळयता त्या संदर्भान ज्यो गजाली आसा त्यो सांगलेले आसा. आनीक व्हडलेशें कांय त्या संदर्भान जावंक ना.
ठीक आहे. आणि मेजर अशा दुसऱ्या ना, डिसिजन म्हणजे आपण सरकार जे कितें करता म्हादयच्या संदर्भात त्या संदर्भात तेंच्यांनी सविस्तर म्हायती जी आसा ती आमकां म्हादय बचाव अभियानाक दिल्ली आसा. हय, निश्चितपणान जर कांय गजाली आसा त्यो ज्यो करपाच्यो थरयल्या त्यो जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता आशा आसा की आमकां ह्या संदर्भात उतर मेळोंक शकता. इतले मजगती गोयच्या वनपालान कर्नाटकाक प्रकल्पाविशीं नोटीस जारी केल्या. म्हादयचो प्रकल्प राखीव आनी संवेदनशील राना वाठारांत येता. म्हादयचो इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाला गोयचे शिष्टमंडळ दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह मेळटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राना मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकार, पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, डब्ल्यूआरडी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचो शिष्टमंडळात आस्पाव आसा. गृहमंत्र्यान सगळ्यांक सांजे 7 मेळपाक वेळ दिला. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार. आमदारांक आतां तांचे गाडयेक लावंक विधानसभेचे 2 स्टिकर मेळटले. गाडयो कितल्योय आसूं, दोनावयर ना. स्टिकरांचेर आमदारांचे नांव आनी गाडयेचो नंबर घालपाचे विधानसभेचे बिझनेस एडवायझरी समितीचे बसकेंत थारलां. आमदारांक मेळटा ते स्टिकर गाडयांक लावन चमचे चेले भोंवताले. प्रकार चडार पडिल्ल्यान आतां स्टिकरांक कातर. आमदार नासतना आमदाराचे लोगो स्टिकर आपल्या गाडयेक लावन भोंवपी एका गाडयेचो फोटो एक्टिव्हिस्ट आदोगाद आयरिशान कांय दिसा फाटीवारार घाल्लो. तो फोटो व्हायरल गेल्लो. मिडिया रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान प्रकरणाची सभापती रमेश तवडकरान दखल घेतली. सोमारा विधानसभेच्या बिझनेस एडवायझरी समितीचे बसकेत ताचेर चर्चा जावन निर्णय जालो. MLA स्टिकरांचेर निर्णय जाला तो असो. आमदारांक आतां विधानसभेचे नवे स्टिकर. स्टिकरांचेर आमदारांचें नांव, गाडयेचो नंबर. एका आमदाराक गाडयेक लावंक 2 स्टिकर. आमदार आपल्या कडेन 3-4 गाडयो आसात म्हूण सांगून चड स्टिकर मागताले. ते स्टिकर मागीर खास कार्यकर्त्यांचे चमच्या चेल्यांचे गाडयांचेर दिसताले. नवे स्टिकर तयार करूंक आमदारा कडच्यान गाडयेचो नंबर मागतले. नंबर घालून स्टिकर तयार जातले. ते दितना आदले स्टिकर परत घेतले. कांय दिसा फाटीं आयरिशान कोण तरी आमदाराचे स्टिकर लावन गाडी भोंवडायता म्हूण एका गाडयेचो फोटो व्हायरल केल्लो. त्या फोटोंतल्या गाडयेच्या मालकाक आपोवन ताका स्टिकर कोणा कडल्यान मेळ्ळा ताची चवकशी करतले म्हूण सभापती रमेश तवडकार मिडिया कडेन उलयलो. ताका कसो मेळ्ळो तो तर पळयत पडटलें. म्हणजे म्हज्या ऑफिसाचो मनीस रेस्पॉन्सिबल आसा किंवा एखादो आमदार रेस्पॉन्सिबल आसा हाची चवकशी जावची. तुम्ही सिरियसली पळयता? सिरियसली पळयता. आमदार रेस्पॉन्सिबल आसा तर ती ताका सांगचें पडटलें. मात अजून मेरेन तरी सभापतीन त्या गाडयेच्या मालकाक नोटीस काडिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पियण उद्देगीक वसणुकेंतले बर्जर बेकर कंपनीक उजो. कंपनीच्या केमिकल प्रोसेसिंग युनिटाक उजो लागिल्ल्यान फायर ब्रिगेडीक उजो पालोवंक बरेच त्रास जाले. केमिकल घेवन आयिल्लो ट्रकूय आडकून जळो. IDCचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड, थळावो आमदार केदार नायक सुवातेर पावले. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसुया म्हूण दुबाव. गोंयभरच्यान 25 वर फायर ब्रिगेडी उजो पालोवंक पावल्यो. मंगळारा दनपारां पिलेण उद्देगीक वसणुकेत अग्नितांडव. बर्जर बेकर कंपनीच्या केमिकल प्रोसेसिंग युनिटाक उजो लागलो. वाऱ्या सरशी उज्यान नेट धरलो. फायर अलार्म वाजताच फॅक्टरीतले 94 कामगार बेगोबेग भायर सरले. मात नेमको त्याच वेळार केमिकल घेवन आयिल्लो ट्रक उज्यान सापडलो आनी लासून काबार जालो. उजो आटोपा हाडपाक गोंयभरांतल्यान 25 वयर फायर ब्रिगेडी पाविल्ल्यो. सुरक्षेचो उपाय म्हण लागसारच्या फॅक्टरीच्या कामगारांकूय घरा धाडले. लागसारच्या इंडस्ट्रीक गांवांक उजो पावचो न्ही म्हण सरभोंवतणी उदकूय मारलें. उज्यान काळ्या धुराची कुपां लागसारच्या गांवांनी राजधानीतूय पावली. माझ्या फाटसून पळोवंक शकता की जी बर्जर कंपनी आसा त्या एका युनिटाक उजो लागिल्लो आसा. आनी भायल्या उजो आसा 3:30 सुमार एक्चुअली इन्सिडंट स्टार्ट जाल्लो. पिळेन इंडस्ट्रीन उजो लागला म्हूण कळटाच एलेक्स रेजिनाल्डान धांव मारली. फाटोफाट थळावो आमदारूय पावलो. Right now the situation is under control. All arrangements are done. Chief Minister is on call. DGP, everybody, the police, fire. Right now we have cordoned off the area. We don't want anybody to come in. The site factories have been told to take out combustibles, whatever possible. They have already been instructed. And we are taking all. We are making full night preparations. Water tankers from fire brigades from all over are coming here. I have told them that all fire brigades, all over Goa will come here. So now, as it is, we have made already arrangements. More than 30-40 trucks, tankers of water has already gone in. Sarko corner unit, side kai na. Sokol mache property ha gona geli ती चोयते आमी. We have seen that water is sprayed in the below property so that they don't catch fire. उजो मातसो आटापा आयलो तरी कसलेच अघटीत घडचे न्ही म्हण फायर फायटर अजूनही स्पॉटार आसात. It appears that
even after dousing certain parts, there is re-ignition in certain parts. So the fire is still continuing. But then to a certain extent, we can say that it is controlled and, there's no danger to us at this point. There's no casualty. There was nobody inside the factory also. There was nobody inside the storeroom. And even the neighboring, we have given the instruction to evacuate 200 meters radius around. I just advise the public to also not panic, be calm, keep your masks on, because right now we're still trying to assess what kind of solvents were used inside the factory. So till such time, I would advise everybody, the neighborhood, the public, as well as the media people who are out on the field to carry your masks and be ready. मुख्यमंत्री स्पॉटार पावलो. सादुरकाय म्हणून 2.5 किलोमीटर रेडियसातल्या लोकांक शिफ्ट करपाची ऑर्ड दिली. लोकांमदी जागृती करून तांचे शिफ्टिंग करपाची ऑर्ड. आणि जेणेकरून अजूनही कोणाचा त्रास असत आताच GMC आणि मेडिकल कॉलेज ॲम्ब्युलन्स प्रोव्हाइड केलं. आता आमच्या सरपंच झडपी हे सगळे फुडार आसात. तांकां तेंच्यांनी संपर्क करचे. ॲम्ब्युलन्स आमी एक्टिवेट दवरपाक जाय. मात सुद्दां जरी कोणाक त्रास जालो आसत जाल्यार तांच्यांनी हॉस्पिटलांत बेगीन वचप गरजेचें आसा. आणि रात्री भितरी वचून कोणाक अजूनही 2.5 किलोमीटरच्या रेंजीन आमी वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मॉस्को गोवा फ्लायटीत बॉम्ब थ्रेट. रशिया सावन आयिल्ले अझूर एअरवेजच्या फ्लायटीचे गुजराताच्या जामनगरात इमर्जन्सी लँडिंग केलें. थंय NSGन केल्ले तपासणेंत कांयच मेळूं ना. रातची फ्लायट मंगळारा दनपरां गोंयांत. दाबोळी विमानतळात सुरक्षा वाडयल्या. DYSP म्हणटा अफवा आसूं येता तरी बंदोबस्त वाडयला. लोकल पुलिस की पूरे ज़िले की लगभग 600 के आसपास जवान है वो यहाँ पर उपस्थित रहे हैं. जो NSG की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई है और जो आर्मी की QRT है वो भी है और जो गरुड़ एयरफोर्स की कमांडो टीम है वो भी यहाँ पर है. कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है कुछ भी. सर मैसेज जो आया था वो फेक माना जा रहा है या फिर उसकी वो जांच का विषय है. पूरा जांच करेंगे कि वो कहाँ से आया और कैसे आया. Was everything is okay? Yeah, Indian people was very perfectly and very lovely for us, and a lot of people wants to come. Food from everywhere, every hour, and water and what you want. But a lot of controls in India. Just you go before airport, in airport once, and the second time in airport again. And after we are waiting in the small place, and after they said that we can go all over the airport. But after it was okay. We know about it after. Okay. Yeah, when we was in airport. Okay. It was not comfortable, but it's okay. Everything's okay. Everything. पयशांक लागून पर्यटन खात्याच्या 2 म्हत्वाच्या प्रकल्पांचे काम मंदावलां. पाट्यावेले मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर आणि फार्मागुडयेर हॉस्पिटॅलिटी आणि स्किल डेव्हलपमेंट अकादमी. कामां तडीक लावंक फंड बेगोबेग दिवचो म्हणून विशय टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत आयलो. G20 सारखेले उपक्रम गोंयांत जावपाचे आसतना अश्यो साधन सुविधा गरजेच्यो म्हणून चर्चाय जाली. खासा रिपोर्ट. पैशाची उणीव जाल्ल्यान पर्यटन खात्याचे 2 महत्वाचे प्रकल्प पेंडिंग आसात. 90 कोटींचो पाट्यार मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर जावपा आशिल्लो. केंद्राचे स्वदेश दर्शनाकडच्यान 42 कोटी मेळिल्ले जाल्यार उरिल्ले राज्य सरकाराचे. प्रकल्प डिसेंबर 2021 जावपाचो डिसेंबर 2022 मेरेन मुजत वाडयली. M वेंकटराव इन्फ्रा कंपनीक हे काम मेळ्ळा. फार्मागुडेर हॉस्पिटॅलिटी आणि स्किल डेव्हलपमेंट अकादमीचे काम चल्लां. 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान मेळिल्ल्या 300 कोटींतले 35 कोटी प्रकल्पाक. केंद्रान 300 कोटींतले 150 कोटीच आतां मेरेन गोंय सरकाराक पावयल्यात. मार्च 2023 हे काम पुराय जावंक जाय आशिल्ले. मात आतां मेरेन फक्त 51% काम जालां. फंड वेळार दिवंक नाशिल्ल्यान प्रकल्पाची कामां स्लो चल्ल्यात. दोनूय प्रकल्पाच्या फंडिंगाचो विशय टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत चर्चेक आयलो. मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरात सभाघर, बेजमेंट पार्किंग, बोर्ड रूम, प्रदर्शन हॉल, रेस्टॉरंटा सारखे सुविधा आसतल्यो. G20 सारकेले उपक्रम गोंयांत जावपाचे आसतना असल्यो साधन सुविधा तयार आसप गरजेचे म्हूण टुरिझम बोर्डाच्या बसकेत चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळेकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
गोवा बोर्डाच्या 10वी आणि 12वीची दुसऱ्या टर्माच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर. 10वीची परीक्षा 1 एप्रिलाक सुरू जावन 22 एप्रिलाक सोंपतली. 12वीची 15 मार्चाक सुरू जावन 31 मार्चाक सोंपतली. कोविडाच्या अरिश्टांत 10वे-12वेच्यो 2 परीक्षा घेवन मार्क्स एकठांय करपाचो निर्णय जाल्लो. पयल्या टर्माचे आनी दुसऱ्या टर्माचे मार्क्स एकठांय करून अंदू निकाल दितले. दाबोळी एअरपोर्टावेल्यो थोड्यो गजाली मोपा एअरपोर्टार चालीक लायल्यात. टुरिस्ट वाडटा. GMR कडेन एक्शन प्लान मागला. मुख्यमंत्र्या बरोबर मोपा एअरपोर्टाचे इशू वेल्यान बसका जाली म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन प्रुंटा कडेन उलयलो. दर म्हयन्याक रिव्ह्यू घेतले. मोपा एअरपोर्टा वेले नेटवर्का सारकेले इशू खंय सोडप चल्ला. माविन म्हणटा गोवा टॅक्सीच्या भाड्याचो सर्व्हिस चार्ज कमी करूंक लायला. मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो खरो, दीस पडटे नवे इश्यू. मुख्यमंत्र्यान पर्यटन मंत्री आणि येरादारी मंत्र्या बरोबर रिव्ह्यू मिटींग घेतली. रोहन म्हणटा टुरिस्ट वाडटात. GMR कडेन एक्शन प्लान मागला. दाबोळेच्यो कांय गजाली खंय मोपा चाली. दर म्हयन्याक रिव्ह्यू मिटींग. मोपान आता लास्ट GMR लास्ट 8 दिसान पॅसेंजर्स हॅव इन्क्रीज अँड विल इन्क्रीज मोर. सो वॉट इज देअर एक्शन प्लॅन, वॉट इज देअर वे ऑफ हँडलिंग थिंग्स, लॉजिस्टिक्स अँड अदर इश्यूज विच नीड टू बी टॅकल्ड हॅव बीन रिव्ह्यूड अँड सम मेजर्स हॅव बीन टोल्ड सो दॅट ईच इंडिव्हिज्युअल इश्यूज आर बींग हँडल्ड. सो एवरी एरिया विच हॅज बीन साऊंडेड एज ग्रे बाय द टुरिस्ट हॅज बीन शोकेस टू देम. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान योग्य डायरेक्शन्सूय दिल्ले आसा. तर ह्या 8 दिसान एवरी मंथली एक रिव्ह्यू घेवची अशी CM कडेन आमी सजेस्ट केल्लें आसा की एक रिव्ह्यू म्हयन्याक घेवची टिल द टायम थिंग्स सेटल. थोड्यो गजाल्यो ज्यो दाबोलीं आसात त्योच तांणी एडॉप्ट केल्या. फास्ट ट्रॅक लेन्स वॉट चार्जीस आर एट दाबोलीं सेम रेट्स दे हॅव एडॉप्टेड हियर. दे हॅव नॉट एडॉप्टेड न्यू रेट्स. येरादारी मंत्री म्हणटा गोवा टॅक्सी ॲपाचे भाड्याचे सर्व्हिस चार्ज कमी करपाक लायला. टॅक्सी तितलीच सवाय. ट्रान्सपोर्टेशन बाकीचे इश्यू सगळे गेले. जे सर्व्हिस चार्जीस आसा 484 रुपीज विच इज द कंपोनंट. हे सर्व्हिस चार्ज जेन्ना हाय आसता ऑटोमॅटिकली तेजेर CGST आनी SGST तेजे प्रोपोर्शनेटली तोय चार्जीस हाय आसता. सो ते आमी अशें रेड्यूस करपा लायला. दे आर डुईंग इट. जेल वील डू इट सो दॅट द ओवरऑल अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रॅव्हलिंग टुरिस्ट वील बी लेस. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. प्रवाशांक पर्याय आसा. जायती घेव येता. मोपा एअरपोर्टा वेल्यान बाणावले वचूंक 4,148 रुपयांचे टॅक्सी बील व्हायरल केलें. ताचेर माविन म्हणटा गोवा मायल्स 2,500 घेवपाचे. रोहन म्हणटा व्हायरल जाल्लें बील सारकेंच. प्रवाशान लक्झरी कार वापरिल्ली. लोकांक गोवा मायल्स गोवा टॅक्सी ॲप कदंबाचो पर्याय. मोपा वेल्यान जाय थंय वचूंक प्रवाशांक कितलेशेच पर्याय आसात. गोवा टॅक्सीचे तुळेन गोवा मायल्स खंय सवाय. व्हायरल जाल्ले 4,000 रुपया मायल्स बील खंय सारकेंच. गोवा मायल्सार 2,500 पडपाचे. स्वता येरादारी मंत्रीच उलयलो. ती स्लीप सारकी जेन्युइन आशिल्ली. इट इज बेस्ड ऑन आवर रेट्स. 1 लक्षान लोकांनी दवरपा जाय. तूं तरी एक सादे गाडयेन वयतलो आनी व्हडले SUVन वयतलो. डेफिनेटली फरक आसता रेटीन. दॅट वॉज अ हाय एंड कार. रेट्सान खूब फरक आसा. ऑफकोर्स कंपेरेटिवली आनीकूय सांगपाक सोदता जे गोवा मायल्स आहा दॅट इज कंपेरेटिवली चिपर. It comes to 2,500. So the people have a choice. You travel by Goa Miles or you go in Goa Taxi app. गोवा मायल्स खंय प्रायव्हेट वाले ते पर किलोमीटर कमी रेटीन वतात. गोवा मायल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲप वाल्यांचे खंय कॉम्पिटिशन ना. Goa Miles is a private entity. Goa Miles is going at a lower rate than per kilometer. He is in competitive business. Goa government is not in the business of doing business. Goa government today is using the IT platform through Goa Electronics Limited to launch a app and give confidence to the driver की आम्ही तुका सांबाळपाक आसा. तांणी जी रेट घेतल्या ती रेट जी नोटिफायड आसा बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ती तांणी एडॉप्ट केल्या. गोवा मायल्स ॲप is operating on a point-to-point system, wherein our thing is a queue system which we are operating. So jenna कोण बेनावली सोडपाक गेलो ती रिटर्न ट्रिप ताजी तातून त्या रेटीन आसता. But when we are doing competition, we have to do, it is not a WagonR which went to the south, it was a Innova Krista which went to the south. आता समज टुरिस्टांक ऑप्शन आसा, आज टुरिस्टांक 2 ऑप्शन आसा. They can go for a government app, government queue system, or they have the Goa Miles to operate. So plus the areas of mass transit where Kadamba is concerned. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि साहिल मांद्रेकार. गोंयांत विभक्त घराबे वाडटात. एकठांय फामिलींनी जाणट्या व्यक्ती कडच्यान भुरग्यां नेणट्यांक नित्याक मानसीक आदार आनी सहज कावन्सिलींग जातालें. आतां ही जबाबदारी कावन्सिलरांचेर आयल्या. मुख्यमंत्री उलयला. शारिरीक भलायके परस खंय मानसीक भलायकी म्हत्वाची.
पणजे सोल हिलिंग क्लिनिकाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. For both the parents and children, म्हणजे पेरेंट्सांक हाऊ टू डील विथ द यंग किड्स इट इज रिक्वायर्ड. आणि आज आमी पळयता की ते डील करूंक ना शकलेल्या कारणान वेरियस इश्यूज क्रिएट जावपाक लागलेले आसा विदीन द फॅमिली. म्हणून फिजिकल दुयेंताच्या पेक्षा मेंटल दुयेंतां चड जावपाक लागलेली आसा. आणि ती जर आमी ट्रीट करता आसत जाल्यार डे टू डे रुटीनली म्हणजे पयलीं आमकां इतकी, कारण ते बी कित्याक ते हांव मुद्दामून सांगता, म्हणजे आमकां कावन्सिलींग क्लिनिकाची गरज कित्याक भासपाक लागल्या तर विभक्त कुटुंब पद्दती जी आज पुराय गोंयांत येयल्ली आसा ताका लागून आमकां ह्या कावन्सिलींग क्लिनिकाची गरज जी आसा ही भासपाक लागलेली आसा. पयलीं हो रोल हो घरांतले जो सिनियर आसा म्हणजे आजो आजी आसा पयलीं ही कावन्सिलींग खूब मोठ्या प्रमाणात करताले. त्या खातीर भायल्या कावन्सिलरांची गरज नाशिल्ली. विभक्त कुटुंब पद्दतीन आतां डे बाय डे चड वाडपाक लागल्या कारणान आमकां कावन्सिलिंगाची गरज लागलेली आसा. मॅक्झिमम केसीस जर ट्रीट करतले आसत जाल्यार कावन्सिलिंगाची गरज आसा. बाय आदित्य तेंडुलकरान आज आपलें सोल हिलिंग क्लिनीक पणजेंतल्यान स्टार्ट केलां. हांव ताका म्हाजे बेस्ट विशीस दिता. सरकार उतराक सेटनी पयली संजीवनी बंद उडयलो. शेतकारांक भरपाय दिता म्हणून उतर दिल्लें अजून मेरेन ना. उसकार उलयतात. अखिल गोंय ऊस शेतकरी संघटना आधार मागूंक फातोडेचो आमदार विजया कडेन पावली. संजीवनीचे जमनीचे वांटे घालप चल्ला म्हणून विजयाचो दावो. विधानसभा अधिवेशनात तो खंय इश्यू काडटलो. 2019-20 कारखान्याचो सिजन बंद केलो आणि आमचो ऊस भायल्या कर्नाटकान किंवा महाराष्ट्रान आमकां धाडपाक लायलो. त्या फॅक्टरीचो रेट खूबच कमी मेळ्ळ्या कारणान आमचे शेतकरी सामके हैराण जाल्या आणि खूब सामके नुकसानान गेले. एका वर्साची नुकसान भरपाई गव्हर्मेंटान दिली 3000 प्रमाणे आणि फुडल्या 4 वर्सांक 2800, 2600, 2400 आणि 2200 अशी 4 वर्साची उरली. मागीर गव्हर्मेंटान सांगलें की इथॉनॉल प्रोजेक्ट तयार करता म्हणून. हो इथॉनॉल प्रोजेक्टाचे अजून तेंचे कडेन तेंचे निश्चित अशें धोरण कांयच जाल्लें ना. ते जातले बेगीन तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी थंय तयार करचो आणि शेतकऱ्यांक तितलो म्हणजे ऊस रोवपा खातीर प्रोत्साहीत करचें. ऊसाचे शेतकरी हांकां सरकारान डावन लायट फटयल्ले आहा. पयलीं तांकां सांगलें की 5 वर्सां खातीर तुमकां आमी कॉम्पेन्सेट करतले म्हणून आनी तुमचे हायेस्ट यील्ड आहा ताजे प्रमाणे आमी तुमकां कॉम्पेन्सेट करतले म्हणून. ताजे मागीर एक्च्युअल यील्ड म्हणून हाडले थंय फटयले. आनी हे सगळी प्रक्रिया चालू आसतना जेन्ना इथानॉल प्लांट हाडटा म्हणटात संजीवनी कारखान्यात मदींच सरकारान वाटे घालपाक सुरवात केली जमनीचेर. सो प्रॉपर्टीचो हो इश्यू जाल्लो आहा. तांचो हांव इश्यू ह्या असेंब्लीन रेज करतो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.